Viitorul soruia Iso aizo amce porbezo No venit rosun gauia Sor amce tare ectai corul Santo sanula soria Usin boron amci taza Eva vorin moima Irotorin iuia Alleluia, 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 Alleluia. Azi devanam cadilea disa, bagi vota qual moricea. Iod misa socor covian coro, somuia venimuca. Ectaris monacingan somri, evangel ardoia uca. Onon vapacari puta, Povitratmia, sada sasra sasra. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सोर्बे स्पोर तुमचे सोबे असो प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज आमी बागयोंत आंवकार मारयेच्या जल्माची परब दोबाच्यान सोमरोमूंक खुशालकायेन एकठांय जाल्या आमच्या भारत देशांत आमी तिका वालांकनी सायबीन ह्या नांवान उलो मारता कित्याक ती मद्रास राज्यांत वालांकनी गांवांत दिश्टी पडली मारयेच्या जल्मा वरवीं बापान आमकां सोडवणेची वाट तयार केली ह्या गौलीक वर्साचो विशय मनान दवरून आयच्या परबेचो विशय जावन आसा जेजून केले तशें करून मारयेचें ओडतेपण उखलून दवरुया जेजून केले तशेंच करून मारयेचें ओडतेपण उखलून दवरुया मारया जावन आसा पिडेस्ताचो आसरो विधवांचो आलाशिरो अनाथांचो आसरो आनी देवाच्या पुताची आवय आयज तिच्या जल्मा सुम्यार आमच्या आवयांचो दीस आमी मानयता आनी ताणें आमचे पासत केल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासता सायबिणीची देख घेवन तिचे पोरी देखीवन जिवीत जिवंक खूब म्हत्वाचें तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना सायबिणी पासत देवाक आर्गां दिवया आनी आमी तिचे पोरी काकलुटसार ल्हानवीक दोयाळ मोगाळ सोंसणीक आनी उदार काळजाची जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया आयची परब समोरोंबूंक आदार दितल्या श्री मार्साल फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाचेर सायबिणीस उदेशी देवाचो शुभम आशिर्वाद पडूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया मारयेचो जल्म दीस कुशालकायेचो दीस
तिच्या देण्या पासत पयले सुवातेर देवाक दिनवासुया. मारयेक जायत्या नांवांनी उलो करतात. वायलांकांनी गांवांत दिश्टी पडली म्हणून वायलांकांनी सायबीण बरे भलायकेची सायबीण. तशेंच मोंत सायबीण मोंत गांवांत दिश्टी पडली मोंतीर मोंत सायबीण म्हटली. पूण मारिया देवाची माय, जेजूची माय, आनी आयज आमी खेरीत भाशेन आवयांचो दीस समोर ओंपता. सर्गीचे माये खातीर देवाक दिनवासतना आमची संवसारी माय आमकांय देवान दिल्ली आसा, तिच्याय देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. आनी सायबीण पिणोवणेन सगल्यांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आनी आयजूय जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोर ओंपता. रिता, मारिया, नातिविदात ही आमची भयण 86th बर्थडे समोर ओंपता. तशेंच आमचे तरणाटी एसलीन नादार आपलो वाडदीस समोर ओंपता. आनी कोणूय आयच्या दिसा हो आपलो वाडदीस समोर ओंपतल्या खातीर तांच्याय देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी सायबिणीचे विणवणेन बरी भलायकी मागुया. हांव पातके सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवडो अपराध. ह्या पासत पागेर सदांचांक पार मुरे सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
तुका वाखाणटा Puta, Sofia Eva, Eva Ceceli, Sarace, Apatay, Amji Akut, Akutko. Pachaos yang osai, Pace moi veci Gesù Cristo, Eclos tu povit, Eclos tu ismor, Eclos tu orbes mor. Oi vadeva, o sorgia nishanti, Taja isla, तशेंच एड्रियान बाबूची गोरखान तिचोय आयज वाडदीस, पूण ती आमचे मदेना स्वर्गार आसा, तर तिकाय सासणाचें सूख मागुया. तशेंच सगल्या आवयांचो उगडास करून सगल्या आवयांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी सगल्या आवयांक बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवंडाराक मनशां सोयम दिवचे खातीर ओगोडी साणवाईन आनी मोगान बागयो तांकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. वो तिचो जल्मा दीस मोडाचो तो सान आमी समोर ओमता. तुवें विचून काडलोले जेजूची आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मोदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजें थंय जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पोरयान सवेस्पोर तांकां साडून दितलो. उपरांत ताचे भाव भयणीचो एक उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुता दुवाचेर एकवटांत पडटलो. तेन्ना सोरेस्पराचे पोदवेन
आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणेन रावतली कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी प्रितुमेचेर शिमेचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कोर जातलो. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणया सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजे दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावं म्हजें काळीज. जबाब सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्राम सोद गितां गायतां. जबाब सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गार संतोषाचे उल्हासांनी सोरंबू आमी सगळीं आमी हो जल्मांत दीस आनंदाचो नीत आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उडेसो केलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवाद चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाटी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या पावमणीनो, आयज मारयेचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समोर ओंपता. आमकांय सगल्यांक जल्मा दिसाचो उगडास आयलो म्हणटोच संतोश भोगता, कुशालकाय भोगता आनी व्हडा संतोशान दोबाज्यान आमी आमचो जल्म दीस समोर ओंपता. कित्याक जल्म दीस म्हटल्यार आमकां देवाचें देणें, जिविताचें देणें, जिविताचो समोरोम. तर आमी सगळीं आमच्या जण एकल्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवास जावं जाल्यार आयज आमी अदीक करून सायबीण मांयच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूंक आयल्या. सायबीण मांयचें देणें म्हटल्यार ती न्हयच जेजूची आवय पूण आमची आवय करून देवान तिका आमकां दिल्या. सर्गेची आवय आनी सर्गेची आवय कशी आयज आमकां खेरेत भाशेन आमी विशय विचून काडला. जेजून केलें तशें करून मारयेचें व्हडटेपण उखलून दवरुया. आयच्या परबेचो विशय आमी विचून काडला. जेजून केलें तशें करून. जेजून कितें केलें गाय? ह्या वर्साचो गोड एक विशय जेजून केलें तशेंच तुमी करात. कसली देख आमकां दवरता, कसली शिकवण आमकां दिता. जेजून कितें केलें गाय? जेजू मेजावेलो उठलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुले, सेवा केली आनी तुमी तशेंच करात म्हूण ताणें आमकां हुकूम दिलो. आनी हेच मारयेनूय जेजूची पाटलां दावन कशी आपल्या जिवितान केलें. आपली मावशी भयण पोरसो जावची आसा म्हूण गोमोना फुडें दामी दामी धडवडून ताची चडशी गेली आनी तिची सेवा चाकरी करून 3 म्हयने ती ताची परामोस करूंक, तिची सेवा करूंक धडवडान गेली. तर आमी मारयेन केलें तशें आमी करुया. एकामेकाची सेवा करुया. एकामेकाची सेवा करून मारयेचे भाशेन हो शेगूण आमच्याय जिवितान आपणावया. अदीक करून सेवा चाकरेचो शेगूण. आमी जाणां गोड एक फिरगो सभा नवी घडोवन हाडूंक जाय ती आमची तयारी सुरू जाल्या आनी ही तयारी आमी सुरू केल्या आनी दिसपोटी मागणें करून ही तयारी आमी चालू दवरता. मागण्याचो आदार मागता. आमचे मदले बरे फुडारी आमी विचून काडटल्या गोड एक फिरगो सभा घडोवन हाडूंक तेन्ना आमचें मन जावं दी सेवे चाकरेचें मन. म्हाका विचून काडला जाल्यार व्हडपण न्हय, व्हडवीक न्हय, वर न्हय, पूण ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. मारयेकूय देवान विचून काडली जाल्यार तिचे ल्हानविकायेचेर ताणें नदर घाल्ली. देखून देवान तिका तिचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो. तेच भाशेन देव आमकांय जण एकल्याक हें फुडारीपण चलोवंक कोणीक फिरगो सभेंतल्यान जेजूचो सोडुणेचो वावर चालू दवरूंक हें सेवे चाकरेचें मन आपणावंक आमकांय जण एकल्याक आपयता. देखून आमचें मन न्हय व्हडपण, मान, व्हडवीक, पूण सेवा चाकरी करपाचें मन. हें आमकां सायबीण माय शिकयता आनी सायबीण माय आमकां देख दवरता. आनी जायत्यो वस्तू तिच्याय जिवितान आमी पळयता. पयले सुवातेर ती सदांच देवाचे कुशेक आयती जाली. देवाची कुशी तिका उक्ती जाली. ते सगळे घोडितांनी तिणें देवाचे कुशेक राजी जाली. वय म्हटलें, ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकोन जा म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे. देवाच्या उतरांतल्यान देवाची कुशी तिका उक्ती जाली तेन्ना तिणें
देवाची कुशेक मान बागोयली. तर आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकांय फुडारी जावंक विचून काडटा तेन्ना देवाची खुशी पळोवया. थंय आमचो मान, आमची व्हडवीक, आमचें व्हडपण, पूण देवाची खुशी. देवाक जाय हांवें सेवा केल्ली, पवित्र सभेचे फुडारीपणान घेवन हे सेवे चाकरेचें मोन घेवंक ही देवाची खुशी आपणावंक आमी तयार जावया. आनी एके वाटेन आमी पळयता सदांच ती देवाच्या उतराक खालती जाली. तेच भाशेन आमी देवाच्या उतराक सदांच आमच्या जिवितांत खालती जावया. आनी हांवें सुरवातेक आमकां सांगलां, सायबीण मांयची देण्या पासत देवाक आर्गां दिता आसतना तिचे पोरी काकूच जाय. ल्हानवीक, दोयाळ, मोगाळ, सोंसणीक आनी उदार काळजाची जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाची कृपा आमी आयच्या दिसा आमकां सुरवातेच्या उतरांनी मागल्या. तोरेच तिचे शेगूण आमच्याय जिवितान आपणावून आमी जेजूची नीस पाटलादारां कशीं चलूंक आनी जियोंक तिचे विणवणेन आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी आयज आमी तिका वायलांकान सायबिणी कशी मान दिता आसतना बरी भलायकी सगल्यांक आमकां मागून घेवया. सायबीण मांयक देवाची मांय जावंक, जेजूची आवय जावंक आनी आमची सोर्गींची आवय जावंक हें दर्शणें फावो जालें. तर आमच्याय आवयांचो आयज आमी उगडास करता आसतना आमच्याय जोण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत, संवसारी आवयच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी आमच्याय आवयां खातीर मागुया. सगल्यो आमच्यो आवयो सायबीण मांयच्या शेगुणांनी तेणी जियोंक आनी सायबीण मांयचे शेगूण आपल्या जिवितान आपणावंक आनी हे भाशेन दर एक आवय सायबीण मांयचो रूपकार जावंक आमी दर एके आवय खातीर आयच्या दिसा मागुया. आनी अदीक करून आवयांचो दीस आमी समोर ओंपता आसतना देवाक आमच्या न्हय सर्गींचे आवयकूच तेच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना आमची संवसारी आवयां खातीर देवाक दिनवासुया. जायते त्याग करतात, जायते त्रास कोश्ट काडटात आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवंक, रीत रोवेशेन वाडोवंक, आपल्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडोवंक एक आवय जायतो भार घेता, जायती कास्तीक काडटा, जायते त्याग करता. भुरग्यां खातीर आपल्या बरे भाशेन आपली भुरगीं वाडलेलीं तिका जाय. आनी हेच खातीर आवयक जावन आसा एके भाशेन व्हडल्यांतलें व्हड देणें. ह्या आवयचें व्हडतेपण आमी ओळखून घेवंक जाय. ह्या आवय पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. हे आवय पासत आमी देवा लागीं मागूंक जाय. तर केरेत भाशेन आयज आवयांचो उगडास करता आसतना दर एके आवयच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. दर एके आवय खातीर मागुया. सोंपें जायना ती जबाबदारी आवयपणाची आपल्या जिवितान घेवंक आनी आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ करूंक, आपल्या भुरग्यांक मोगान आनी रीत रोवेशेन वाडोवंक, देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडोवंक. ही जबाबदारी जे बावतिजमा दिसा आवय बापूय घेतात ती एके भाशेन आपल्या जिवितान पाडूंक सोंपें जायना. जायते तरेचे संकश्टांक, आडकोडींक, आल उपद्र्यांक आनी जिन्सां तरेचे त्याग तांणी करचे पडटा. तर आयज हे सगळे आमच्या आवयचे हुस्के, आमच्या आवयचे कोश्ट, आमच्या आवयचे त्याग देवाक तांच्या पासत दिनवासुया आनी आमच्या आवयांक बरी भलायकी मागुया सायबीण मांयचे विणवणेन. ही जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आनी आपल्या भुरग्यांची बरे भाशेन निगा घेवंक आनी आपल्या भुरग्यांक बरें तें ताणें शिकोवंक आनी बरें रीत रोवेशेन देखीन वाडोवंक, बऱ्या शेगुणांनी तांचें जिवीत भरूंक दर एके आवय पासत
आयच्या दिसा खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. सायबीण मायच्या देण्या पासत सर्गेच्या आवयच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तशेंच संवसारी आवयां खातीर मागता आसतना कांय आमची मागणी आमच्यो गोरसो ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मरयेची भक्ती क्रिस्ती पोरजेंक वांटूंक आनी धर्मांत मारयेचो खरो जागो आनी वावर खरे शिकवणेंतल्यान पोरजेक दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आपल्या जिवितांत मारिया सदांच दुसऱ्या सोबे मोगाळ आनी दोयाल जाली. आमी आनी अदीक करून आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान आपल्या हाता खाला आसलोल्या लोकांचो दयेन हुस्को धरूंक आनी तांची मोगान सेवा केल्या पुरो म्हूण तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आयज आमी आवयांचो दीस संभ्रमताव. सगल्या आवयांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांणी आंकवार मरयेचे देखीवन जिवीत आपणावन तिच्या गुणांनी पडजळीत जावन आपलो घराबो नेटोवंक आनी सुभाम जिविताची फळ ती भोगूंक म्हूण बापाचो आदार मागुया. आयची परब करूंक खेरीत आदार दिलेल्या श्री मार्सेल फेर्नांडीस आनी ताचे फामिलीक कुडी आत्म्याच्या सुभाम देण्यांनी भर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावून सर्गेच्या आवयच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना वाखाणटना आर्गां दिता आसतना आमचे संवसारी आवयांचो उगडास करुया. ज्यो आवयो आसात तांकां बरी भलायकी सायबीण मायचे विणवणेंत मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा ही आमची खालती मागणी आयच्या दिसा तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दयेन आयकून घे. आवयचो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. आवय ती आवय तिचे नातें भुरग्यां सोबे सदांच मोगाचें त्यागाचें सेवे चाकरेचें म्हूण ओळखून घेवन सगल्यो आमच्यो आवयो असलेच
नात्या आपल्या भुरग्यां सवें सांबाळून भुरग्यांचो सांबाळ करूंक सगल्या आवयांक गोठाय आनी बोड बापा लागीं मागता. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बिटोनेच्या वेळार T14. C14. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. ओ मोगाड बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशां सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकांय पातकाच्या सोर वोडाण्यांतली निवारून दिसान दीस सोदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांक वारमारेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सासणेक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजे तर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेस्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोटुया बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान
त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. मेल्ल्या आवयांचो उगडास करुया. एड्रियानाचोय उगडास करुया. सगल्यो आवयो ज्यो आमच्यो नांत मरून गेल्यांत ताका सासणाचें सूख मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जिवे आसलेल्या आवयांचो उगडास करुया. तांकां बरी भलायकी मागुया. तांकां फावो तो मान रेस्पेद दिवंक तांच्या उतरां प्रमाणे चलूंक भुरग्यांक कुरपां आनी बोड मागुया. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सौर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. स्वर्गीच्या आवयच्या देणे पासत देवाक दिन वाचतना आमचे संवसारी आवयांच्या देणे पासत देवाक आमी दिन वाचतना ह्या आवयां सोवे केरीत मोग मान आनी हुस्को दाखयतले भुरगीं आमकां कोर म्हूण मागुया. कित्याक आयज काल जायते आवयांचेर विसर पडला. जायते आवयांक फावो तो मोग मान रेस्पेद दाखोवंक आमी चुकता. तर केरेत भाशेन ह्या आवयां सोवे हुस्को मोग दाखोवंक आमकां आयती कोर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पाखां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे संसाराचे आकाटेले आमची काकून आमची काकून आमची
देवाची ओसोण एक आंकवार चोली कोरपेस जातली आनी एका पुताक जोड दितली. हीच ओसोण देवान आयच्या दिसा शांती पावयली आनी एके आंकवारी वरवीं तिका आवय कशी पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोव केली आनी जेजू आमकां फावो केलो. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, कोणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमियाच्या वेळार आमी गायन करतले D32 पेज 64.
प्रार्थुया. प्रिदेच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बागयोंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवासो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी सोतोस बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशां सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक कोत्रेकून सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आमचे दिनवास मार्सेल आनी आर्कांश फेर्नांदीस आनी ताच्या कुटुंबाक ही आयची परब समोरमल्या खातीर. तशेंच दिनवासतांव हो आयची सेवा दोन तयार केल्ल्या खातीर मारिया डिमेलो. तशेंच ही सायबीण वायलंकान सायबीण न्हेसयल्या मोनिका जॉर्ज ताकाय आमी दिनवासतांव. तशेंच हो अरेंजमेंट केला सगलो जावं जेनेट बाबू फ्रांसीस नायलेश वावुल्ल्यांत आनी हेरूय कोण वावुल्ल्यांत तांकां सगल्यांक आमी दिनवासतांव. आनी आयची पोरबेची उनवणीत तुमकां आंकवार मारेच्या जल्माची परब आवडयता. सगल्या आवयांक आंकवार मारिया जावन आसा देख तिचे देखीन सगल्यो आमच्यो आवयो चलूंक आनी सगल्या आमच्या आवयांक आवयपणाचो मान दिवंक फावो त्या मोगान तिचे सोबे वागूंक आमकां सगल्यांक करपा मागुया. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी केक कातरतल्या सायबिणीची बर्थडेची. सायबिणी मायक कांतार म्हणटले हॅपी बर्थडे. उपरांत आमी मागीर स्नॅक्स हाडलेले आसा ते मीस जाल्या उपरांत वांटल्या. उबी रावुया. आयची परब समारंभ जाल्या श्री मार्साल फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबान म्हज्या लागीं मागलां तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक दिनवासूंक
म्हणटच तांच्या नांवान हांव पदवीकाराक दिनवासता हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें आनी देवाचें उतर ताणें परगटलें. तशेंच तुमकां सगल्यांक जीं आयल्यान आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतला. चुकना दिनवासूंक आमच्या गायन मंडळीक कोयराक स्वादीक गायनां गावन आयचे मीस बरे भाशेन आमकां वांटो घेवंक तांणी आदार केलो देखून. आनी जशें फादरान सांगलां तांणीय तुमचे कडेन मागलां मीस जाल्या उपरांत तेणी कितें हाडलां ते केक तातूंत वांटो घेवंक आनी तेज्या आदीं हांगासर थोड्या आवयांनी फुडें येवन ही केक कातरूंक. Surve sportum ce sove asum. Sor podvedartio pa aniput anipomitrot motum ceraplo ashirvat galum. Amen. Ozoneat Christa ce shantintum cadatta. शेवटाक गायन करतले हांव माये केदें तुजें नांव. बाग सगळ्या लागीं बसनूच रावचें. ही धाकटीशी सेरेमनी काबार जाल्या उपरांत मागीर उमाव घेतले. आतां उमाव कोण घेवचो ना, सगळ्यांनी बसनूच रावचें.